आमच्या भाव भयणीनो एक काजारी जोडे तांकां सांगातायेचें असाध्यत म्हूण बगलें जावंक तूं ना म्हूण बगलें आमकां एकामेकांनी मुंदरसूंक तूं जायना म्हणून कित्याक म्हळ्यार न्हवरो बायलेचें विकनस ताची अचकतकाय पुरा तीच ताका पडोवन गेल्या आमकां मुखार वचूंक तूं जायना म्हूण तांचें एक निर्धार असो गी आनी आमकां मुखार वचूंक जायना म्हणलें कित्याक म्हळ्यार न्हवरो बायलेचें अचकतकाय मात्र पळयता ताणें तें करूं ना हें करूं ना तें जायना अशें करता तें बायलेचें मात अचकतकाय पळयता देखून म्हाका आनी हाचें सांगता दीस काडूंक जायना म्हूण सांगता तशेंच मोगाच्या न्हू वखाली तशें तूं न्हवऱ्याच्यो तो अचकतकाय सकाळां कडेन ती सांगता कुटुंबाच्या कडेन पुरा न्हवऱ्याचें अचकतकायत ताचें उणेंपण तूं ताचें उणेंपण तूं मागीर त्या कडेन जियोवचें कितें गी म्हणून मागीर निमाणें तांच्या कुटुंबांत एक याजाक आसा त्या याजाकान आमकां फोन केलें दोगांय जाणां बरींच तीं पूण आतां हांव खोटीन एकामेकाक जावंकूच जायना म्हणून डायवोर्साक दिवचें म्हणून डिवोर्स करता म्हणून मुखार आयल्यांत एक तुमचे कडेन वचून मेळोवन सांगलां तांणी जायना कांय प्रयोजन इतल्या गोडे वचोन हांगा आमी खाल्या फायदो म्हूण सांगलां तांणी जाल्यारय तुमच्या लागीं येवंक आतां ओप्पल्यात हांवें म्हजी खालती विनंती म्हणल्या खातीर तुमच्या लागीं येतात तीं फाल्यां येतात फादर तुमी आसात गी वय आसा म्हणून मागीर ती आयली येवन आमकां मेळटना आमी न्हवऱ्याक पयलें न्हवऱ्या बसयलें व्हंकलेक साक्रामेंता लागीं बसोवंक सांगलें ताका एक ल्हानशें मागणें दिलें आनी 2 बायबलाचे 2 उतरां 2 श्लोक ताका दिले नियाळ करूंक ताका सोडलें आनी तें नियाळ करनासतना न्हवरो आमच्या सांगाता बसलो आनी न्हवऱ्याक बायलेचें खाय म्हणून सोडूना बायलेचें आसून दी तुजें कितें आसा म्हणून तुजें कितें आसा तुज्या काळजांत तुजें अचकतकाय मात्र आमकां सांग तुजी अचकतकाय मात्र ती उपकारता सुवाय ताचें कांय ना तुवें बळोवन जायचें जाल्यार तुजी अचकतकाय वळखचें कित्याक म्हळ्यार जेजू पेद्रू मासली मेळोना जेजून ताका असली मासली जेजू सांगाता वयताना झाड उडय म्हळें ताणें झाड उडयलें जेजू कालतो जालो तो जेजूक ताणें प्रणिपात केलो आनी मासली उडोवंक जावना झाडां तितली पडली तक्षण पेद्रू बगलें हांव ना फावो अचकत हांव पातकी म्हणलो पातकी हांव अचकत म्हणल्यार क्षण जेजू म्हणटा हांव तुका आतां तूं पाताक वळख अचकत जालोय न्ही हांव तुका बळादी करतां तूं केदाळा अचकत म्हूण वळखलोय न्ही हांव तुका बळादी करतां म्हणलो जेजू आनी तूं जावन साय खडाप बळादीक फातर फुटोवंक जाता गे गडाय फातर फुटता गे इतल्या वर्सां तावन तर तूं इतलो गोठी बळादीक गी तुका बळादीक गी तूं खडाप तुजेर हांव म्हजी पयसा बांदता म्हणलो आमची अचकतकाय वळखलेलो म्हजें मात्र अचकतकाय वळखलीचें म्हणून ताची अचकतकाय मस्तो अचकतकाय सांग खंयच्यान पुरा म्हणून ताणें अचकतकाय सांगतना आतां कळ्ळें फादर म्हाका हांव कितलो अचकत हांव ताचें वस्तीतालो आतां म्हजेंत थोडेंशें आनी म्हजेंत वस्तून तें सोमां करूंक पळयता म्हणलो बाल म्हळ्यार हाका भितर साक्रामेंतार धाडलें थंय सोमां कर जेजू मुखार जेजूच्या मुखार दिश्ट लाय जेजूच्या काळजाचेर जेजू साक्रामेंतार दिश्ट लाय म्हण ताका तो भितर गेलो आनी तो भितर गेल्या वेळार ताची बायल येवन बसली हांगा ताची पतीन येवन बसली आनी सुरू केलें न्हवऱ्याचें कांय सांगनाका तुजें मात नाका 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 तुजें मात अचकतकाय कितें म्हूण सांग म्हळें तिचें मात्र सांग नाका बात एक 5 मिनटां तुजी कितें अचकतकाय तुजी अचकतकाय सांग आमी बळाक ती म्हाका म्हजी अचकतकाय पापसाहेबाची अचकतकाय हर एक अचकतकाय तुजी अचकतकाय कळली म्हूण सांग म्हळें ताची अचकतकाय सांगून थोड्योश्यो सांगल्यो आतां तुजी अचकतकाय इतली आसतना म्हळें आमी वय फादर म्हजी इतली अचकतकाय आसतना कळ्ळें म्हाका म्हजी अचकतकाय गुण बळवंत जाल्यार आनी एकल्या बळादीक करूंक जाता तशें दोगांय बसलीं एक अर्दो घंटो साक्रामेंता मुखार तांची अचकतकाय वळखत गेलीं आनी 8 दिसांनी येया म्हणटना दोगांय बळवंत जावन येयला एकत एक ताणें बायलेचें न्हवऱ्यान व्हंकलेचें एकत एक अचकतकाय वस्तून तुज्या सांगाता जेवंक जायना म्हणून म्हाका म्हजी अचकतकाय इतली आसतना तुजी काय वस्तूंची बाल मनीस तिच्या पत्नीन तशेंत तिची मात अचकतकाय वस्तून जाता म्हजी इतली अचकतकाय गी ताच्या न्हवऱ्याच्या खाल्याक म्हाका म्हूण 8 दीस ताणें ताची अचकतकाय मात पळोवंक आमी सांगलें न्हवऱ्याक सांगलें 8 दीस ताची वस्ती नाका तुजी अचकतकाय पळय आनी हांगा येयात 8 दीस येताना न्हवऱ्याक एकत एक ताणें बायलेन अचकतकाय सांगून कोणा कडेन कांय सांगूना परतून मोगान ती जियेलीं आतां ती मोगान जियेताना आळ्या तावन भुरगें जालां तांकां आनी एक भुरगें मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आमचें एक हेल्थ चॅकअप जायचें तो फादराबू फोन कर म्हणलो म्हाका फोन कर म्हणलो फादर तुमी कशें एक केलें तांकां कशें एक केलें म्हूण हांवें देखून तूं म्हळ्यार घालें म्हळ्यार
तांकां आमची अस्कतकाय वस्तून आमी बळादीक जाताना हेरांची आमकां अस्कतकाय कळना बळादीक म्हणटा देखून ताचें बळादीकपण कळटा हांव बळादीक जाताना म्हूण सांगलें पात्राबाक. म्हाका ह्या दिसांनी हर एका हॉस्पिटलांत एडवर्टायजमेंट येता आमचें मास्टर प्लॅन मास्टर हेल्थ चॅकअप मास्टर हेल्थ चॅकअप म्हूण एक आयला ना तुज्या आंगान कसली पिडा जाल्यार तें चॅकअप करून दाखयतात कोलेस्ट्रॉल कितलें आसा आनी कसलें कितें पुरो आसा LDL कितलें आसा म्हणून पुरो दाखयतात आनी शुगर कितली आसा आनी तुका BP कशें आसा आनी पोटाशियम कितलें आसा मॅग्नेशियम जें कशें खंयचें उण्या कॅल्शियम कशें आसा आनी तशें पुरो दाखयतात सोडियम कितलें उण्या सोडियम कशें तें पुरो तुका भलायकेंत आसूं मास्टर हेल्थ चॅकअप म्हणून हें मागतात देखून जेजू आज एक मास्टर हेल्थ चॅकअप करीजे म्हूण सांगता आमकां मास्टर हेल्थ चॅकअप कर आयची लितुर्जी आमकां सांगता एक प्रपोज करता आमकां तुजे दोळे चॅकअप कर तुजें काळीज चॅकअप कर तुजें तोंड चॅकअप कर म्हूण 3 संगती चॅकअप करूंक सांगता आमचे दोळे आमचें काळीज आनी आमचें तोंडांतल्यान खालें भायर येता बरो रूख बरो फळ दिता तुज्या काळजांतल्यान खालें भायर येता तशें तुज्या दोळ्यांत खालें पळयताय देखून दोळ्यांचें चॅकअप करचें ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्टा वचूं वचाचें मागीर हार्ट चॅकअप कार्डिओलॉजिस्टा वचाचें मागीर तोंडाचें चॅकअप ओरल डॉक्टर लागीं वचाचें हें 3 चॅकअप करूंक आयचेच तुजें तुका उलो दिता जेजू सांगता तुमच्या दोळ्यांतलें आडें आसतना दुसऱ्यांचें किसार तुमकां दिसना तुमकां दुसऱ्यांचें किसार दिसाचें न्हय दुसऱ्यांचें सुखी दिसाचें न्हय तुमचें आडें काडा तेदला हेरांचें दोळ्यांतलें किसार तुमकां दिसता खऱ्या क्रिस्तांवांनी हेरांच्या दोळ्यांतलें किसार पळयजे कित्याक हांवें हेरांच्या दोळ्यान किसार पळयजे कित्याक पळयजे हेरांच्यो सुखी पळयजे आमी हेरांच्यो सुखी पळयजे कित्याक आमी हेरांच्यो सुखी पळयजे तांची झडटी करूंक भागार तांची झडटी करूंक तांचे किसार दोळ्यांतले किसार हांवें पळोवंक जाय हांवें ह्या जाग जावन हेरांच्यो सुखी धरूंक हेरांची झडटी करूंक तांच्यो सुखी पळयनाय हांव एक ह्या जाग जावन आपूण तुमच्या की नैतीक जिणेंत अती उत्तम हांव सुपिरियर इन माय मॉरल लायफ आय एम सुपिरियर म्हूण दाखोवंक न्हय हांवें सुखी पळयचे देखून सुखी दाखोवंक न्हय हांवें सुपाजाचें भागार आपणाची अस्कतकाय समजोवंक इंट्रोस्पेक्शन करूंक म्हजे कडेन तोल्यो सुखी न्ही बरलां म्हजें इंट्रोस्पेक्शन करूंक म्हज्या आंतरीक भितरले म्हजी तपासणी करूंक म्हजी अस्कतकाय हांवें समजोवन वळखूंक आनी ती गूण करूंक म्हज्या दोळ्यांतलें आडें काडूंक म्हज्या काळजांतलें वायट खाण बरो फळ येवच्या बरी करूंक हेरांच्यो किसार हांवें पळयता सोम्याच्या काकुळटेच्या दोळ्यांचेर दीस लाया शिसांचे दोळे सारके समा आसाजे जाल्यार जेजूच्या काकुळटेच्या जेजूच्या दयाळ काळजाच्या जेजूच्या दयाळ दिश्टीचेर आमचे दीस लायचे जेजून हर एक दयाळ दिश्टीन पळयलें ताका बाली मारल्या बरें बापा ते कितें करतात म्हूण नेनान ताका बक्षी म्हणलो त्या पातकी स्त्रियेक व्हरून हाडले वाटते काकुळटीन ताणें पळयलें हर एकल्यांक ताणें काकुळटीन पळयलें देखून शिसांनी जेजूच्या काकुळटीच्या दोळ्याचेर नियाळ करून त्या दोळ्यांचेर दिश्ट लायचे लूक एक धाकटेर तो एक वैज जावन आसलो एक धाकटेर प्रॅक्टीस करून ताचेर व्हडलो धाकटेर जावन बरो शिकपी तो नांवाडीक पॉप्युलर डॉक्टर तो लोकां मोगाळ धाकटेर जावन आसलो लूक देखून लूक बरो माणसो धाकटेर फामाद धाकटेर देखून लोक हरियारीनी लुका सरचीन धाकटेर लुका लागीं डॉक्टर लुका लागीं येताले सोम्याच्या काकुळटीचेर दिश्ट लाया आयल्यार आमचे दोळे हेल्दी आसतात म्हणटा तो आयच्या वंजेलांत ताणें बरयल्या वंजेलांत सोम्याच्या काकुळटीच्या दोळ्यांचेर तूं दिश्ट लाय तुजे दोळे सारके जातात म्हज्या वखात गरज ना तुका म्हणटा तो देखून ताच्या वंजेलांत असले जायते दाखले तो दिता जेजू पेद्रूचेर बिरमतेची दिश्ट लायता तेन्ना पेद्रू आपूण फातकी म्हणून म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या म्हणटा तो
आणि जेजूचे कावखीचे दिश्ट ताचेर पडटा आसतना पेद्रू ताच्या आपणाचे पळयता आपुणूच तो वळखता जेजू दाखोवन दिना तो ताच्या हांव पातकी म्हूण तो म्हणटा आनी जेजू ताका अस्कत पातकी आशिल्ल्याक बोळादीक करता बोळादीक खडाप करता आनी ताचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदता म्हणटा पवित्र सभा जेजूची पेद्रूच्या कडपाचेर बांदता म्हणटा जेजू जाकेवाचेर दयाळ दिश्ट घालता जाकेव सरारा रुखा वयलो देंवता परिवर्तन दिता कोणाक वायट केलें जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव ताका फाटीं दिता म्हणून तो लोकांक बरें करूंक वयसरता जेजूची सुवार्ता जेजूचो मोग तो वांटा मोगाच्यान दोळ्यांचें जाल्ल्या उपरांत पयल्या वचपांत मागीर काय म्हळ्यार काळजा विशयांत जेजू सांगता काळजा विशयांत काळजांत हांव कितें भायर हाडटाय काळजांत हांव तूं बरें भायर हाडटाय गे तूं काळजांत हांव वायट भायर येता आमी कसली वेंचणूक करी जाय मग कहलें चॉयस करतना काळजांत हांव कहलें भायर सरता देखून तूं चॉयस करतना तूं कसलें वेंचणूक करतना चॉयस करतना काळजांत हांव करताय तूं तुज्या काळजांत आमी कसली वेंचणूक करता म्हाका हें जाय तें नाका म्हाका हें काणयता हांव तें काणयना या ताका बरें करता आनी ताका वायट करता तें पुरो म्हणजे काळजांत हांव वयसरता काळजांत हांव आमी करता बरे क्रिस्तांव सोम्याचे शीस वायटा विरोध बरें गूड ओवर इवल विंचतात वायटा विरोध बरें वेंचणूक करतात गूड ओवर इवल दे चूज द्वेशाच्या बदलाक द्वेश करच्या बदलाक हेट्रेड करच्या बदलाक ते काय करतात मोगाची विंचणूक करतात लव विंचणूक करतात विदोळी करच्या बदलाक एकवट हाडूंक विंचणूक करतात कम्युनियन युनिटी ओवर डिविजन विदोळी डिविजन हाडच्या बदलाक एकवट कुटुंबांत सेसंबारा फिरगजींत एकवट हाडूंक ते पेसारतात वांछन करच्या बदलाक प्रामाणीकपणाची विंचणूक करतात हांव खंयचेंय वांछन करिना हांव प्रामाणीक रावता म्हूण प्रामाणिकाची विंचणूक करतात ऑनेस्ट ओवर डिसीट करतात तें चूज करतात बुजवणेची उतरां विंचतात गॉसिप नाका खबरो नाकात खबराच्या बदलाक बुजवणेची उतरां उलोवंक विंचणूक करतात खंय बुजोवंक तें मात उलयता गॉसिप आवडला तोंडाक हांव बंद करता म्हजें तोंड बंद करता म्हूण देखून अनैतीक संबंदाच्या बदलाक म्हज्या पती पत्नी मदें विश्वासीपण हांव सांबाळटां हाची विंचणूक करतात दया नांवपाड करच्या बदलाक हांव दया दाखयतां घरांच्या कोणाचें नांवपाड करना त्या मनशाक हांव दया दाखयतां म्हणून दयाची विंचणूक करतात इत्यादी विंचणूक करतात करून इत्यादी विंचणूक करतना आमी देवाचे बरे शीस म्हूण दाखयता देखून आतां काळीज तुजें दाखयता अशें काळजांत हांव कितें भायर हाडटाय थंय तूं झडती निर्धार जाता तूं बरो फळ दिवचो रूख गी या वायट फळ दिवचो रूख गी म्हूण कसलो थरासो खंयच्या जिन्साचो रूख तूं बरो फळ दिवचो रूख गी या वायट फळ दिवचो रूख म्हणून तुज्या काळजाची झडती तुंच करून काणयताय तूं बरो फळ हाडटाय कोणाच्यो खबरो उलयनाय कोणा वायट करिनाय कोणा वांछन करिनाय कोणा मोस करिनाय प्रामाणीक रावताय अनैतीक जिणेक वचनाय तूं विश्वास सांबाळटाय त्या जाळ तूं बरो रूख बरो फळ दिवचो रूख पवित्र सभेन आशिल्लो जेजू नाशिल्लो आमची विंचणूक दाखयता आमी आंजिराचो रूख गी या कांट्यांचें बोलें गी म्हूण थोडे मनीस आहात वाड्यांत आनी खोले कांट्यांचे कोणे लागीं हेच्या बरी ना तूं दुखची कांटे कशें दुखयता तशें दुखची उतरां एक खाली उलय खोंकलें देखून तूं आंजिराचो रूख गी या कांट्याचें बोलें तूं दाखांची वालगी कांट्याची वालगी म्हणलें तुज्या काळजाची विंचणूक करतना दाखयता जर तर तुज्या हेरांचें खबरो उलोवचें पडल्यार तांची बिरमो तुका दिसली तुका दया दिसली हांव दयाळ दाखयता हर एका दुसऱ्या मनशा थंय हांव दयाळ निर्धार करतां म्हळ्यार तूं बरो फळ दिवचो बरो रूख तूं दाखवाल तूं आंजिराचो रूख दयेन भरिल्लो तिसरें आमचें तोंड पयल्या मोगाच्यान आमच्या दोळ्यांची परिक्षा करचे दोळ्यान किसर आसलें तें काडून पळयचें आडें काडीचें दुसरें आमचें काळीज तिसरें आमचें तोंड म्हणटा दुसरें आमचें तोंड म्हळ्यार काय म्हळ्यार आमचें तोंड पयल्या वचपांत आमचें तोंड आयलां पळय तोंडाची गजाल पळय तोंड म्हळ्यार शिसांचें उलोवणें कशें आसाचें शिसांनी काले उलयचें काले उलोवंक नजो त्या भशेन तांच्या तोंडा विशीं शिसांचें तूं जर जेजूचो शीस जाल्यार तुजें तोंड कशें आसाचें गे म्हणून 3 चित्रां 3 इमेजीस 3 चित्रां पिंत्रा येयल्यांत 3 चित्रां पिंत्रा येयल्यांत
पयल्या वचपांत हीं चित्रां आयच्या पयल्या वचपांत 3 चित्रां तोंडा विशीं 3 चित्रां आसात. पयलेंचे पिंतूर 3 पिंतूर आसात तोंडा विशीं. पयलें पिंतूर साळण आनी कोयर. आमी साळणेंत कशें करता आसतना वयलो कोयर पुरो वयर येता, भात वयर येता, तांदूळ सकयल पडटा. देखून साळणें साळटात पळय साळचे. साळटान कोयर आनी साळण. साळणेन कोंता कोयर इंगड जाता आनी बरें भात हें तांदूळ सकयल पडटा, कोयर इंगड जाता. देखून मनशाच्या उलोवण्यांत तुज्यो सुखी कळटात, तुजें खालें भायर पडटा तें कळटा. कितल्यो वयर सुखी देखून साळण साळ तुजें उलाणें. वयर रावलो पुरो कोयर, तुवें उलयल्लें वायट, तुज्यो सुखी वयर आसतात. दुसरें पिंतूर जावन आसा आयच्या पयल्या वचपांत कुंभाराचीं आयदनां. कुंभाराचीं आयदनां आनी वळसूंची ती रान्नी. वळसूंची रान्नी ती. कुंभाराचीं आयदनां. कुंभार आयदनां करता, कुंभारांचो आयदनां करता, मागीर वळसिता तो, उज्यांत वळसिता. उज्यांत वळसितान कळटा, परकिता गी तें आयदन उरता गी या उरना गी म्हणल्यार कळटा. तशें मनशाची परिक्षा करतना मनशाची परिक्षा जाता ताचे उलोवण्यांत कळटा. मनशांची परिक्षा, म्हजी परिक्षा हांव कहले त्या जिनसाचें उलाणें उलयतां तातूंत हांव कहले कस्ताचो मनीस गी म्हूण कळटा. आमी कहले कस्ताचे मनशां म्हूण कळटा. फळां वरवीं रूख कळटा, बरो गी न बरो न्ही जालो गी ताचें फळ पळयताना कळटा. आंब्याचो रूख आंबट पुलचाट जाल्यार ताचे आंबे कोणाक जाय? किड्यार आंबे जाल्यार कळटा. रूख कोलो फळ दिता गी म्हूण. तशें मनशाच्या उलाण्यांत ताचें मोन कसलें, बऱ्या मनाचो गी या वायट मनाचो गी म्हूण कळटा. मोन कळटा, उलाण्यांत मोन कळटा. देखून पयलें जावन आसा साळण आनी कोयर. कुंभाराचें आयदन आनी उज्याचें वळसिताना मागीर रूख, बऱ्या फळांचो रूख गी या वायट फळांचो रूख गी म्हूण ताचें फळ पळयताना कळटा. तशें तुजें तोंड ह्या तिनांक सरी केलां. मुगाच्या बाबयनीनो, आमच्या काळजाची गुंडाई उतरांनी कळटा. तुजें काळीज कितलें गूंड आसा गी म्हूण तुज्या उतरांनी कळटा. सांपावले पेजकारान बरयल्ल्या पत्रांत 4थो अध्याय 20 आनी 9 सांगता, तुमच्या काळजांत हांव वायट येना जावं दी. बरें मात्र तुमी उलया. तुमच्या काळजांत हांव बरें मात्र उलया. तुमच्या काळजांत हांव वायट येनाये, बरें मात्र उलया म्हणटा. एकामेकाक बांदून हाडचें तसलें तुमी उलया. एकामेकाक तुमी उलयतना तुमकां बांदून हाडटा तें, एकामेकाक सपोर्ट दिता तशेलें मात उलया. आमच्या उलयनाचो शेवट कितें गी? आमच्या उलयनाचो शेवट कितें गी? कितें तें शेवट मात्र उलया. आमच्या उलयनाचो शेवट कितें? तुज्या उतरांनी बांदून हाडटात गी या मोनां मोडटात, काळजां मोडटात, काळजां तुटयतात. बिल्डअप गी पुट डावन गी खालें करताय तुज्या उलयनांत. हेरांक पुट डावन करताय गी, हेरांक बिल्डअप न्हू. तांकां संतोश समाधान जिवंक शांती हाडटाय. आमच्या उतरांचो पावर जाणा जायचे. आमच्या उतरांक कसलो पावर जाणा जायचे. आमचे मास्टर चॅकअप करीचे. आमच्या दोळ्यांचे मास्टर चॅकअप. ऑप्थॉल्मॉजिस्ट लागीं वचून आमी दोळे चॅक करीचे. काळजाचें चॅकअप करचें. कार्डिओलॉजिस्ट, जेजू कार्डिओलॉजिस्ट ताचे मुखार करचें. मागीर आमच्या तोंडाचें चॅकअप करचें, मास्टर चॅकअप करीचें. आमच्या आमी वायटाचेर बरी विंचोणी करूंक हें चॅकअप करचें. हांव वायट विंचोणी करता जाल्यार खोबरो उलोवंक, हेरांची निंदा करूंक, तांचें शीण उलोवंक म्हजें तोंडां वापरतां, म्हजे दोळे वापरतां आनी म्हजें काळीज हांव वापरतां जाल्यार तें सोडून हेरांचें बरें उलोवंक, तांकां बांदून हाडूंक, एकवट हाडूंक, समाधान हाडूंक, देवाचें रास प्रगट करूंक म्हजे दोळे, म्हजें काळीज, म्हजें तोंड हांवें वापरीचें. हेरांची जिणी बदलूंक, हेरां तें रुपांतर करून तांचें तें जीव, तांचें तें उर्बा वाडोवंक हांवें उलयचें. तसली विंचोणी करूंक देवाची कृपा मागचें म्हूण आयत्याची लितुर्जी सांगता. मुखाच्या बाबयनीनो, हांव पाद्राब जावंक येता आसतना BSc जावन गेल्लो. BSc जावन कश्टांनी आमच्या घरा कश्ट जाल्यार म्हाका एलोशियस कॉलेजींत BSc शिकोवन येतलें, म्हाका शिकप मेळचें कहलें देवान म्हाका आमचेर बेसावंक गेलें. कहलें देवान म्हाका भाग दिलें. एक BSc म्हणसर शिकचें तसलें बऱ्या कॉलेजींत आमच्या आनी बऱ्या बुदोवन भुरग्यां सांगाता बसोवन शिकचें. बऱ्या कुटुंबांत व्हड मनशांच्या सांगाता बसोवन हांवें शिकचें तें भाग मेळ्ळें व्हडल्या कॉलेजींत. आनी 12 गांवचो लोक थंय एका गांवचो आमचे हळड्यांत एक इस्काल, आतां 12 गांवचो लोक थंय शिकता. देखून 12 जाणांची संस्कृती थंय आसली. तें शिकचें भाग म्हाका दिल्लें देवान. आनी तितलें परस शिकोवन जाल्ल्या उपरांत हांव पाद्राब जावन गेलों.
देखो लेट ओकेशन म्हणजे लेट ओकेशन वय आनी ते जाल्यार उरले पुरो दावी जावन आयिल्ले सडावत आमी 30 आनी 1 जण आसले गोंयांत. महाराष्ट्राचे आसले, गोंयकार आसले, आमी कर्नाटकाचे आसले आनी तशें हांव BSc जाल्लो वय हांव लेट वोकेशन आनी त्या जाळा लेट वोकेशन जाल्ल्या वेळार तांकां पुरा ल्हान ल्हान इंग्लीश वर्ब कितें आनी नाऊन कितें तें ग्रामर शिकयताले पाद्रा म्हाका BSc जालां देखून हांवें परतून तेंथ कालें शिकचें म्हणून म्हाका एक बरो बूक दिलो मोगाच्यान. तो बूक हांवें वाचलो तो. त्या बुकाचें तो बूक बरयल्लो अविलाच्या सान तेरेस इंटिरियर कॅसल म्हणून आंतरीक रावळेर तुजें आंतरीक रावळेर म्हणल्यार त्या बुकाचें नांव आंतरीक रावळेर इंटिरियर कॅसल म्हण तिणें बूक बरयला. पुरबाय सो फामाद पळय सगळ्यांत. म्हज्या रॅक्टरान सांगलें तूं हो बूक वचोन तुज्यातल्या लास्ट बस थंय आनी हो बूक वाच म्हूण. हांव दिसाक 2 तेदाळ म्हाका थियोलॉजी जावना फिलॉजॉफी जावना तितली जणवाय म्हाका ना देखून तो बूक वाचूंक कश्ट जाताले. कालें सांगता म्हूण समजोवंक तितलें म्हाका नॉलेज नासली जाल्यार म्हाका इल्लें अर्थ जातालें. हांवें वाचल्या सर बुकां अती वर्त्या बुकां पैकी तो एक वर्तो बूक इंटिरियर कॅसल म्हणून. त्या बुकांत भगवंत तेरेस सांगता पवित्र जिणे होली लायफ भगवंत जिणेच्या पैनांत पयलें मॅट खंयचें पयलें भगवंत तुका जावंक जाय पयलें मॅटांक हाडूंक घात म्हणटा ती पयलें मॅट घालें होलिनेस जिणेचें भगवंत जिणेक पयलें मॅट जावन आसा सेल्फ नॉलेज तुकाच तूं नो युअर सेल्फ म्हणटा ती तुकाच तूं जाणा जा हेरांचें कांय पळोवंक वचो तो तसो कांय नाका तुकाच तूं तुजें जाणा जा तुका जाणा जावचें म्हळ्यार ती म्हणटा तुजी काल्यान तूं बळवंत म्हळ्यार तुका मस्त समाधान पेशन्स आसा समाधान स्वस्तिकाय आसा ती तुजें बळवंत समाधान कोणें काल जाल्यार तूं स्वस्तिकायेन व्हरताय तो फाल्यां समान जातालो म्हूण स्वस्तिकायेन व्हरताय. आनी एक कितें म्हळ्यार खंयली बेजार तुका वायट चड बेजार जावंक लागल्यार तुजो संतोश सोमी म्हज्या सांगाता संतोश रावताय तुका दूख येयल्यांक तूं बक्षिताय ती पुरो तुजें तूं बळवंत करता तुका बळवंत गूण. हेरांक पळयतना तुका दया दिसता हेरांक पळय तुका बिरमोद दिसता एकल्याक उणें मार्क मेळ्ळा मस्त शिकला ताका अर्थ जावना उणें मार्क मेळ्ळा तुका बिरमोद दिसता ताका तामाशें कालें शिकताय रे इतलें शिकून केल्लें घाल्लें शेण म्हणच्या बदलाक तुका कितल्यो शिकलाय तूं इतले उणें मार्क ना नेक्स्ट टायम तुका बरें मेळटात म्हूण तूं बिरमोद दाखयताय. आनी तुका ह्युमिलिटी म्हळ्यार ल्हानवीकपण दाखयताय हें पुरा तुजें बळवंत म्हूण ती सांगता. पयलें मॅट तुका तूं जाणा जा तुजी अस्कतकाय कळ्ळें हेरांच्यो खबरो उलोवच्यो अस्कतकाय हेरांची टिका करची अस्कतकाय हेरांची झडती करची अस्कतकाय म्हणटा ती ते अस्कतकाय तुवें जाणा जायचें आनी ती अस्कतकाय सोड न्हू तुजी बळवंताचेर फोकस करचें आनी इल्लें सोड पेशन्स आनी इल्लो सोड मोग आनी हेट करचें पुरो सोड न्हू मोग करूं शिकताय तूं तें म्हणटा ती कितलें बरें जाता म्हणना वाचतना इंटिरियर कॅसल म्हणटा ती ताजो तुजें तें पवित्रपण होलिनेस वाडोवंक सुरू जाता म्हणटा ती. देखून तुजे विशयांत तुजी नीज अभिप्राय कळीत जाता म्हणटा ती सान तेरेस म्हणटा अशें करतना तुज्या विशयांत तूं नीज कोण तूं तुवें घाल्लें मुखावाडो हिपोक्रसी दुसरें पूण तूं नीज कोण गी म्हणून जेजू म्हणटा पळय तुमी कापाटी म्हळ्यार आमी कान करता म्हळ्यार सांताक्लॉज क्रिस्मस आयल्यार सांताक्लॉजाचें क्रिस्मस पापा सांताक्लॉजाचें एक मास्क घालता आमी मुखावाडा घालता आमी सांताक्लॉज न्ही आमी तूं पूण त्या दिसा म्हाका क्रिस्मस पापा सांताक्लॉज म्हणटा ताचें ड्रेस घाल पण दुसऱ्या दिसा तूं तो नेंत न्ही देखून आमी व्हडलो बरो बळवंत हांव भारी मोराली हाय हांव प्रामाणीक म्हणलें मुखावाडा घालता हांव भितर तें मुखावाडा काडल्यार जेजू म्हणटा मुखावाडा काडा म्हणटा नीज अभिप्राय तुका कळ्ळाचें जाल्यार तुकाच तूं जाणा जा तुजें अस्कतकाय तुजें बळ कितें खंयच्या एरियांत तूं बळादीक आसाय खंयच्या क्षेत्रांत तूं अस्कत आसाय म्हूण पळया म्हूण सान तेरेसा सांगता आमकां. तूं निर्धार करतना सुखी करताय जर तर तुजी अस्कतकाय तुका कळीत नासल्यार ती एक बरें म्हणटा तुजी अस्कतकाय तुका कळ्ळें जातना तुवें चूज करतना तुवें डिसिजन काडयतना तूं सुखी करताय आनी सांपडटाय म्हूण सांगता. तुजी अस्कतकाय कळ्ळ्यार तूं सुखी करतना तुका कळटा तूं सुखी करिनाय म्हणून. देखून एक कसली सूख म्हळ्यार हेरांच्या पातकां विशीं तुका
दिसिल्लें तें धरून घेताय. एक सूख म्हणटा ती येरांच्या पातका विशयान तूं म्हणटाय तें पाताक तांचें म्हूण तुका समजनातल्यार तें पाताक म्हूण तूं लेखताय आनी मोठें घट्ट धरून तांणी अशें केलें न्हय, अशें केलें म्हूण तूं धरून येताय म्हणटा. तें धनकणाचें सोडल्यार तुजें तें पवित्र आत्म्याची सकत वाडटा आनी पवित्र जिणे वाडटा म्हणटा. आयच्या वांजेलांत आपणाची जाणवाय नातिल्ल्या एकल्याक पिंजरायलां जेजून. जाणवाय आपणाची जाणवाय ना, म्हजी जाणवाय ना. येरांचें पुरो कळिता. म्हाका म्हजी अस्कताय कितें, म्हजें बळ कितें, म्हजी अस्कताय कितें म्हाका कळोवंक नातिल्लें म्हूण सांगता जेजू. त्या मनशाच्या पिंजरोणी गेल्या. कित्याक ताका ताच्या दोळ्यांत आडे आसा, आडें ताच्या दोळ्यांत भरलां आनी हेरांचें किसार तुज्या दोळ्यांत किसारा, तुज्या दोळ्यांत तें किसार काड म्हूण हेरांक सांगता तो. म्हळ्यार आपणा थंय जायत्यो सुखी, आपणा थंय जायतें पाताक आसा तें ताका दिसना, पूण हेरांनी तुवें सूख केलें, तुजें पाताक केलें म्हूण हेरांक कुट्टिताय तूं. तशें कुट्टूचें समानी म्हणटा. तेन्ना ताच्या पयलें सांगता तुजें आडें, तुजें पाताक तुवें काडिनाय जाल्यार ह्या तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसार ह्या ताचे विशीं तुज्या मतींत तूं धरून घेवन तूं सारकें निर्धार करनाय म्हणटा जेजू. तें तुका बऱ्याक पडना म्हणटा. तिसरें काळें म्हळ्यार सगळो दीस तुज्या मतींत कसलीं चिंतां तूं आटयताय गी म्हूण विचारता जेजू. तुज्या सगळो दीस तूं आसाय कोणाचे तुज्या विशयांत आटयताय की हेरांच्या पातका विशयांत आटयताय. कसलीं चिन्नां तुज्या मतींत आहात. आतां न्हवरो बायलेच्या पातका विशयान सुखी विशयान धरून येता गी ह्या ताणें केल्ल्या सुखीक, ताणें केल्ल्या वायटाक ताचें उणेंपण, ताची अस्कतकाय नियाळटाय. ताची अस्कतकाय नियाळल्यार तुका सॅल्फ नॉलेज मेळटा आनी ती अस्कतकाय करना जावंक तुका बळ मेळटा. तूं तुज्या भितर पळोवन अस्कतकाय जाणा जाची जाल्यार आनी हेरांच्या पातका विशीं चिन्नां आठोवंक, तांच्यो सुखी धरूंक आनी तांची जडतीक करूंक तुका मोण येना म्हणटा. तुजी सुखी पळयल्यार हेरांची जडतीक करिनाय, हेरांच्यो दोळ्यांत व्हडले किसार पळोवंक वचनाय, तुज्या आड्यांक काडूंक पळयताय. तेन्ना तूं दयाळ जाताय, हेरां लागीं मोगान जिवंक शिकताय, एकवट हाडटाय, दया दाखयताय म्हूण जेजू सांगता. हे सवाल विचारून पळय प्रामाणीक तरान हाका हांवें जाप सोदूंक काडचे. सगळो दीस बसून हांव काल्यां आटयतां, हे बरें सवाल हांव भुरग्यांक शिकयतां. हें सपडांनी काजारी जोड्यान हांगा आयिल्ल्या कावन्सिलिंग आयिल्ल्यात कसली कसली जिणी बदलतात, चिकनांतले चेडे शिकतात. काल म्हणसर एकलो चरको BUCंत आसा, म्युजिका फाटल्यान ताच्या फाटल्यान मोबायला फाटल्यान परिक्षा गेली, शिकोवंक जावना म्हणून काल. आनी काल तावन आवय कडेन म्हणटा की मम्मा हांवें केल्ली चूक पाद्रबान दाखोवन दिली म्हूण. एक सवाल म्हज्या चिन्न मतीन हांव काल्यां आटयतां, म्हज्या काळजांत काल्यां आटयतां. तें मात गरजेचें. तुका जाणा जावची वाट कसली. म्हाकाच हांवें जाणा जायचें हांव कोण, हेरांक कोण गी म्हूण आमी जाणा जाता. काजार जावचो न्हवरो कसलो म्हूण हेरांत हांव जाणा जाता. तें चेडूं कसलें म्हूण हेरां कडेन विचारून जाता. हांव कोण म्हूण जाणा जावची वाट कसली. तुका जाणा जावची अती व्हरती वाट जावन आसा जेजूच्या काळजाचेर दिश्ट लावची. गेज अपॉन जीसस, गेज अपॉन जेजस, गेज अपॉन जीसस म्हळ्यार जेजूच्या काळजाचेर दिश्ट लावन बसचें. सगळो दीस तुजें गामान जेजूचेर केंद्र जाताना when Jesus becomes the focus of your attention, तुजें गामान जेजूचेर फोकस केल्या वेळार, तुजें एटेन्शन जेजूचेर फोकस केल्या वेळार तूं जेजूक जाणा जाताय. मात्र न्ही तुकाय तूं जाणा जाताय. जेजूक जाणा जाताय. जेजू कितलो खालतो, कितलो बळो, कितलें ताणें बरें केलें. जेजूच्या काळजांत खंय आमचो मोगाच्या तरासो काकुळचेसो मोग बरोवन आसा. हें सगळें आमकां कळी जाता. तूं जेजूक जाणा जाताय. मात्र न्ही तुकाय तूं आमकां सामी जाणा जाता. जेजूचेर दिश्ट करून जायल्या वेळार प्रामाणीकपणी आमकां सामी जाणा जाता. प्रामाणीकपणी आसा तशें आमकां सामी जाणा जाता. हांगा दडतो परिणाम जाता, डबल इफेक्ट जाता. एक जालें म्हळ्यार तूं जेजूक जाणा जाताय आनी तुकाच तूं जाणा जाताय. आनी जेजू तुका आसल्या बरी जेजू तुका तूं जाणा जा, जेजू तुका जाणा जाता. तूं आसल्या बरी तुका जाणा जावंक जेजू शिकयता. हें तुका हेरांक जेजू कशें पळयता तशें पळोवंक मोखता. जेजू म्हाका कशें पळयता, जेजू तुका कळयता, जेजू तिका, जेजू सोबीन बायक, जेजू बिज्जू बायक, जेजू तेज्जू बायक, जेजू लिली बायक, जेजू कार्मीन बायक कशें पळयता तशें
हांवें जेजून पळयला वृत्त बिज्जू बाय पळयता. हांव जेजून बिज्जू बाय कशें पळयलां तशेंच बिज्जू बाय पळयता. हांव जेजू कार्मेन बाय कशें पळयता तशेंच पळयता. जेजू तेज्जू बाय कशें पळयता तशेंच पळयता. जेजू आलसू कशें पळयता तशेंच आलसू. जेजू पावलू कशें पळयता तशेंच हांव पळयता. जेजू मार्कू कशें पळयता तशेंच पळयता. जेजू पाकू कशें पळयता तशेंच हांव पळयता. जेजूचे दीस लायल्या वेळार म्हजें तें बदलावण येता. देखून जेजू तुज्या भोंवतणी आसल्यांक कशें पळयता तें तो तांकां निरंतर बिरमोतेन पळयता. तो तांकां दयेन पळयता. वीथ मर्सी जेजू तांकां पळयता. आमी आमचे ह्या संवसारी जिवीत काबार जातस त्या संवसारी जिविताक पावतना आमची पयली प्रत्येक जडती पर्टिक्युलर जजमेंट जाता सोमयेतावन. आमच्यो 2 जडती आसात. एक पर्टिक्युलर जजमेंट, एक लास्ट जजमेंट म्हूण आमकां कॅनन लॉ शिकयता. आमी मेल्ल्या परंत 2 जडती आसात. मेल्ल्या तक्षण जेजू सांगता प्रायवेट हांव आनी जेजू मात्र, म्हज्यो चुकी जेजू मात कळटा म्हूण. माग दुसरी खरें लास्ट जजमेंट म्हळ्यार लास्ट जजमेंट एलजे. आतां पीजेंत पर्टिक्युलर जजमेंट. पीजेंत हांव आनी जेजू मात, जेजू म्हजी चुकी जेजू म्हजें बरेंपणी सांगता, हांवें केलें वायटी चुकी सांगता. जेजू आनी म्हजे मात तेची दाय म्हाका दाखयता. दुसरें जेजू सगळो उजेर आमचे परतो लास्ट जजमेंट करता. एलजे लास्ट जजमेंट. देखून पयली प्रत्येक जडती पर्टिक्युलर जजमेंट जाता सोमयेतावन. आनी ह्या संवसारी सोमी आमकां निरंतरी दया, निरंतरी काकुळट दाखयता. निरंतरी आमकां मर्सी दाखयता. त्या खातीर दया मर्सी ह्या संवसारींत आमचें मिसांव जायचें. कोणेंय खरें सुखी करूं हांवें ताका दया दाखयचें. जेजूच्या दयाळ दोळ्यांनी आमी कुटुंबांत हेरांक पळयचें. फिरगतींत आमी हेरांक दयाळ दिश्टीन पळयचें. आनी सगळ्यांक पळोवनची संवय हॅबीट आमच्या सगळ्यांक दयाळ दिश्टीन, कोणूय जावं दी, बरो जावं दी सो वायट जावं दी, सगळ्यांक आमी दयाळ दिश्टीन पळोवनची संवय एक हॅबीट आमची जावन आमी करखणेचें. मोगाच्या न्हू जेजूचेर दिश्ट आमी लाया. ताच्या दयाळ दोळ्यांचेर आमी फोकस करया. आमी घमंड दवरया. जेजूच्या दयाळ दोळ्यांचेर आमचें फोकस, आमचें घमंड दवरया. आमच्या मतींतलीं चिन्नां थावन हेरांची जडती करची चिन्नां काडया. म्हज्या मतीन थावन हेरांची जडती करची चिन्नां येतात, ती चिन्नां पुराय काडया. ही संवय आमी धरल्यार आमी बागेजिणेच्या वाटेर आसांव आनी हेरांक आमी जाणा जाता आनी तांचो मोग करता. तेजो आमची जिणी फळादीक जाता. तशेंच हांवक दयाळ जेजू आमकां ताच्या दयाळ दिश्टीन पळयलो जेजू सदांच आमकां आमचेर आशिर्वाद घालून दी. ताचे कृपे आशिर्वादांत धाडून दी. आमकां बळादीक करून दी म्हूण मागया. आमेन.